गायन गाऊया, देवाच्या डोंगरात चढूया. A754 A7 पेज 4. Sorvismoraco borbu Surdora boroc mordo Sorvismoraci mondi Soglea morocuc morde Devacha dongra coruja Nacha mondira coruja Devacha dongra coruja Nacha mondira coruja I šub nas ljublju porzat Sogli razratu izomda Eka sarem murgodu Anodoriti bunda Devacha dongra coruja Nacha mondira coruja Devacha dongra coruja Nacha mondira coruja Did Margara mi zolča Ablivači koridoro Some stancu multitlo Ablekut koridoro Devacha dongra coruja Nacha mondira coruja Devacha dongra coruja Nacha mondira coruja Devachi amchi razvo Some stankachi shanti Victoria pripoče Sodaka kacovuzva Devacha dongra coruja Nacha mondira coruja Devacha dongra coruja Nacha mondira coruja आमची वाती पालवूया आणि देवाक दिनपासून सगळी आम्ही मोहिमा गाऊया. Moiman deva usorgi Ani shanti tacharishan sansari Sorvis mora deva sorgi charaya Sorbod veda deva baba Ami tuka namaskar korban Ami tuka divasam Tuja dor moj bova maso Ami tuka bakvanta Somja Jesu Krista Baba čaje kljastuda Somja deva, deva čišćili Tu samsara šćema prataj Amči ga kutko Tu baba ča uzmjan poznaj Amče magli aj kurgi I tako mi dragna zagradi Deu baba či moj mi Jesu Krista close to Bovi, close to His word, close to His word. Amen.
आयचे मिसांत आमी सोतेर फारिया हे आमचे भाव पासत मागता ताची गोची आज 3ऱ्या वर्साचो उगडास करतात. सोतेर हे भावाक सासणाची शांती सवस्काय मेळूंक मागतना आपलो वाडदीस पयलो वाडदीस संभ्रमता आयरा फेर्नांदीस. तशेंच आपलो वाडदीस संभ्रमतात सेल्स फेर्नांदीस आनी झेवियर विएगस. तांचेय पासत मागुया आनी आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांक आमी बरी भलायकी हांव दिवया. हे मीस जेजूचे भेटवणीचे देव मंदिरान भेटवणीचे मीस कुशालकायेन आमी सगळीं तातूंत वांटून घेवया. आज म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार जेजूचे काळजाक भेटयलेलो दीस. हे ताचे काळजांत आमकां एक एकल्याक आसरो मागुया. प्रार्थुया. सोरपोतवेदरा आनी सासणाचे देवा, तुज्या एकल्याच पुतान आपले मनशा सैम घेतले आनी ताका मंदिरान भेटयलेलो तो दीस आज कुशालकायेन आमी संभ्रमता. आमची काळजां आनी मनां नितळ कर. तुज्या मुखार येवंक आनी आयचो दोबाचो संभ्रमूंक आमकां फावो कर. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. मालकियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळय म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सुमयांक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय वय तो येतलो. अशें दोलबारांचो सर्वेस्पर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्या उबो रावूंक जायत. तो जावन आसा शेटीचे आकटे आनी दोबयाचो कार. रुपे नितोड आनी निर्मूळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसणार बसतलो. लेवीच्या पुतां धुवांक तो निर्मूळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निर्भेळ करतलो. आनी तेन्ना तीं पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजाल्याची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखार. जाबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. सगळीं म्हणया, कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवंट्यानो तुमच्या माथे वयर उखलून दवरात. पुर्विल्या दारवंट्यानो तुमची तोंडां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो सर्वेस्पर बोलिश्ट आनी धिरादीक झुजान काळजीदार सर्वेस्पर तो. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवंट्यानो तुमचे माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्या दारवंट्यानो तुमची तोंडां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो दोलबारांचो सर्वेस्पर. मोहिमेवंत राजा तो. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. उद्गार. Soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy.
गोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. Soy sorbes moram, soy sorbes moram, soy sorbes moram, soy sorbes moram, सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. मोइसेसाच्या शास्त्राप्रमाणे मारयेचे शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक तांणी जेरुसलेमाक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयलेलें आसलें तें पाडूंक जाय आसलें. आनी ते भायर सुमूर्तीन सांगलां ते प्रमाणे कवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियांव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो जेरुसलेमाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयले शिवाय तो मोच्चो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगल्या राष्ट्रांक मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोजांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Vacarni tuca Christa. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, quia viderunt oculi mei. Salvatore tuum. तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक दुनिया आतां शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक म्हज्या दोळ्यांनी हांवें तुजी सोडवण पळयली. सिमियांव देव मंदिरांत जेजूक आपल्या हातांनी घेवन बापाक उबारता आनी असो उद्गारता. कारण पवित्र आत्म्या उदेशी ताका कुडीत जाल्लें. तो मोच्चो ना. इस्रायलाची बुजवणेची वाट तो पळयतालो आनी आपले मागलेल्याक पळयले शिवाय तो मोरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुडीत केलें. आनी मागणें भयणी भावंदो दर रातीक आमी आमचे मागणें पाद्रीचे मागणें करता तेन्ना म्हणटा हांव, नूंक दिमिती सर्वम तुम दोमने secundum verbum tuum in pace. तुज्या चाकराक आतां शांतीन वचून दी म्हूण मागता. भाव भयणीनो, आज कुशालकायेन पवित्र सभा ही दोबाजीक परब समरमता. जे दोबाज्यान आमी 40 दीस आदीं नातालांची परब समरमली, जेजूच्या जल्माची परब. आनीक जुदेवांच्या रिती प्रमाणे सायबीण मायन जेरुसलेमाक वचूंक जाय आसलें. द रायट ऑफ प्युरिफिकेशन ही करूंक म्हणजे तिका भुरगें जालेलें. भुरगें जालें म्हणटच ती मेळी जाल्या म्हूण समजताले आनी देखून तिणें वचूंक जाय आसलें देव मंदिरांत. मालगडो पूत तिका जल्मल्लो
आनी सायबीण माय ही मोइजेसाची रीत पाडूंक वेता. त्याच बरोबर जेजू धाकटुलो मालगुडो पूत देव मंदिरान भेटयलो आनी सादी चालती धाकटुली कायद्या प्रमाणे गरीब आसात तांकां एके भाशेन कोड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले मारूंक जाय आसले. गिरेस्त आहात ती व्हडली योजना भेटयताली. माय मारिया आनी बागयोन जुजे धाकटी योजना भेटयतात. पूण तांचे बरोबर आसलो देवाचो पूत जेजू जो आपल्याकूच आनी आपल्याचीच बापाक भेटवणी करता. आनी देखून सिमियांव आपल्या हातांत घेवन जेजूक खुशाल जाता. म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें कितें लुमेन ad revelationem gentium et gloriam plebiscite Israel. लुमेन उजवाड, राष्ट्रांचो उजवाड आनी जेरुजल्याक इस्रायलाक तुजी मोहिमा. जेजू राष्ट्रांचो उजवाड अशें म्हूण सिमां परगट्टा, बाकीत कोत्ता, बाकणार तो पोरसांक उजवाडायतो उजवाड. लुमेन ad revelationem gentium सगळे संवसाराक उजवाडायतलो उजवाड आनीक तुजे इस्रायल पोरजेची मोहिमा. एट ग्लोरियम प्लेबिस तुई इस्रायल सिमियांव म्हणटा. आनी देखून भाव भयणीनो आमी आमच्या हातांत वाती दवरल्यात. वाती काडूंक पयसायतात. वाती आपापलो उजवाड शिंपडायतात. आमी एक एकलो उजवाड. देवान आमकां न्हय फकत जिवीत दिलां पूण आपल्या उजवाडान भरल्यांत. देखून ह्या परबेक प्युरिफिकेशन म्हणटात सायबीण मांयचे शुद्धी करचे दिसाक लागून हे परबेक कॅन्डल मास म्हणटात. कॅन्डल मास म्हणटात. आमी आमच्या हातांनी ह्यो पेटलेल्यो आशिर्वाद घालेल्यो वाती घेवन आयल्या. जेजू न्हयच इस्रायलाचो उजवाड सगळ्या राष्ट्रांक दाखयतलो उजवाड आमचो उजवाड. आमकां एक एकल्याक तो आपल्या उजवाडान भरता आनी आमी उजवाड जावंक आपयता. आनी देखूनच काय बरी ती रीत आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक आमच्या हातांत पास्कांची वातीक पेटोवन वात दिल्ली आनी म्हळेलें आमच्या आवय बापायक आनी मदन पदनीक घेयात हो क्रिस्ताचो उजवाड. हो क्रिस्ताचो उजवाड. आनी तुमकां नेमल्यान हे भुरग्याक जेजून उजवाडान बोल्ला तो उजवाड सदांच जळटो दवरूंक. बामणी ह्याची परब आमकां सगल्यांक उगडास करता. जेजूची भेटवणी जाली देव मंदिरान. आमची एकल्याची एक एकल्याची भेटवणी जाल्या. भू करून आमी सोंपुल्लीं आसतना जेजूय 40 दिसांचो आसलो. आदले काळार 7 दिसांनी बावतीज दिताले कित्याक भुरगीं मोदतालीं. भुरग्यांक टॅटनूस जाताली, दुंटी जाताली, वावूय मारताली. देखून चड करून भुरग्याक कोण तरी घेवन येताली. शेजारी सोयरी घेवन येताली. वो माद्रीन आहा जाल्यार ती घेवन येताली भुरग्याक बावतीज दिवंक. आनी हो बावतीज खंयच्याय दिसाक दिवंक जाय आसलो. 7 दिसां मदीं हो बावतीज जावंक जाय आसलो. ही कायदो आसलो पवित्र सभेचो कित्याक भुरगीं मरोना जावं. एक व्हडलो प्रश्न आयलोलो पवित्र सभेन. बावतीज दिनासतना भुरगीं मरतात तेंचें कितें जाता. कित्याक एक व्हडलो बागयोन म्हजेच नांवाचो सांत सिप्रियान अशें म्हणटालो Sine ecclesia nulla salus. पवित्र सभे बगर साल्वासांव ना. आनी देखून पवित्र सभेन तसो विचार आयलो बावतीज घेनासतना भुरगीं मेलीं जाल्यार ती खंय वेतात. पवित्र सभेन मागीर एक कायदो काडलो 7 दिसां भितर भुरग्याक बावतीज दिवप. कित्याक घरांत भुरगीं जल्मतालीं आनी घरांत फावत तसल्यो सवलती नासल्यो. घरांत कोण तरी
वाड्यांतली वयशीण म्हूण येताली. आमी काय बरे भशेन बावतिजमाचो संस्कार घेतला. सोपुल्लीं भुरगीं कशीं आमची आवय बापूय आतां घेवन येतात आपल्या भुरग्यांक पाद्विकारा लागीं उपाद्री लागीं बावतीज मागतात. आनी बावतिजमाची रीत आमची एक एकल्याची भेटवणी न्हूच आमचेर उदक पवित्र उदक घालून आमकां नवो जीव दिला, नवें जिवीत दिलां. पूण आमकां संस्कारल्यान आमकां 2 तेलां आमच्या अर्द्याक आनी आमचे ताळयेक तेल लावन आमकां पवित्र केल्या. जेजू बराबर ताचे 3 त्रिकामांत आमकां वांटो दिला. जेजू बराबर आमी प्रवादी, जेजू बराबर आमी याज्ञीक, जेजू बराबर आमी राजा आनी आमी आमकां 3 ताचे कार्यांत वांटो दिला. देखून आमी वाचप करता, आमी कुमन्यां वांटता, दुसऱ्यांक कुमन्यां दिता. आमी PPCची वांगडी कशीं एकामेकाक आनी वाड्यान भेट करता, जायतें कितें करता भाव भयणीनो. हें आमचें काम. थोड्या दिसांनी आमचे PPCची वेंचणूक इलेक्शन जातली. आमी एक एकलो जेजू बराबर प्रवादी, आमी एक एकलो जेजू बराबर याज्ञीक, आमी एक एकलो जेजू बराबर राय. कित्याक आमकां मागल्यांत दाविदाक मागलेलो, सावलूक मागलेलो, प्रवाद्यांक राजांक मागताले, आमकां मागल्यात. वी आर एनॉयंटेड, वी आर किंग्स विथ जीजस. पवित्र तेलान आमकां मागल्यात. आनी देखून भाव भयणीनो, पवित्र सभेचें काम करूंक आमी सगळीं फुडें सरूंक जाय. पवित्र सभेचें काम करूंक आमकां उर्बा आसूंक जाय. आमी चिंतूंकूच फावना आमी पाद्विकाराक फावर करता, ना. पाद्विकार पातकूर येतले वेतले, आमी आमचो बावतिजमांच्या दिसाक मेळिल्लो कायदो आनी जबाबदारी पाळटा. जेजूक बापाक भेटलो तेन्ना तो सिमियांव आनी ती आन कितली खुशाल जाली. तांणी इस्रायलाच्या सुरवंडाराक पडयलो आनी ती खुशाल जाली. पूण सिमियांव सांगता मारीक, ह्या भुरग्याक लागून तुजें काळीज तुजो आत्मो आसपास भिजतली. ह्या भुरग्याक लागून. हो भुरगो, दीस चायल्ड इज अ सायन. हो भुरगो एक कुरू. जायत्यांची चिंतना तो उक्ती करतलो, जायते ताचेर विरोध जातले. आनी ह्या भुरग्याक लागून तुजें काळीज एक तोरसाद आसपास वितली. Does not compliment Mother Mary, but tells what this child is. भाव भयणीनो, आमी कोण जातले आसल्या आमच्या आवय बापायक खबर नासली. पूण एकूच खुशालकाय आसली तांकां, देवाचें जिवीत ह्या भुरग्याक आमी दिलां. हे भुरग्याक देवा वेसल्यान वाडोवंक आमी भास दिल्या. आयज खुशाल जावन घारया. आनी आमी एक एकलो देवान विचून काडलेली. आमी एक एकलो संवसाराचो उजवाड. आमी एक एकलो देवान मागलेली मनशां. असलें व्हडतेपण क्रिस्ती जिविताचें आमी सदांच जियोंक आनी आमचो जिविताचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्यांचें जिवीत प्रकाशभरीत करूंक आयज ही परब संभ्रमतना कोतकोत्यान मिसा भेटेन वांटो घेवन मागुया. भेटवणीचें गीत करुया. देवा उतर आमी घेतला. C15 पान 30 आनी 4, C15 पेज 34. Oh
भावांनो, हे आमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. या तुमच्या आराधने बलिदान आपल्या मनात थारी मोहिमेक आमच्या आणि आपली पवित्र सभेच्या गावा सर्वेश्वर मानून घेऊ. सर्वेश्वर आमचे सुर्गींचे बापा, कोताबीन मेंढरो जावन तुझ्या पुतान संवसाराचे सोडवणी खातीर तुका आपणाचीच बोली भेटवून दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो योद्न उंदो आनी धाका सोरो बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांतली भेटवणी आमकां भेटूंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदाबाक उपकारू म्हूण आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आमची इंकाळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराक आयवाता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयोश्य आमी करून फावा. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो, कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासनाक बागेली तुजे मोहिमेचो आयच्या दिसा लेनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो. व्हडा मोगान ताच्या आंकवार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तोच अभिमान इस्रायल पोरचेचो आनी उजवाड सगळ्या राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका पुरगोट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सुरवंडराक संतोशान आमी मेळूंक येता आनी दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता हांव. बाप्पा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली, देखून आमी तुका दिन बाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिगा प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवितपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तेका आनी तुज्या इश्टा गती मेलेल्या समेस्ताक तुजे परजोळीक मुखामळ पळय फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगती भाग्यवन धर्मृताक आनी सर्व काळ तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वाटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमी सगळीं देवाची मोगाची भुरगीं पवित्र स्नानांतल्यान बापा म्हूण उलो मारूंक आमकां काळजी जाता. आयज सगळीं आमी त्याच बापाची मोगाची भुरगीं कशीं जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान ताका उलो मारून आमचें जिवीत उजवाडीक जावंक मागुया. आमचे तुझें नांव पवित्र जावं. सेराय सांगयो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो सांगली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो शानूत एकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूया. देव मंदिरांत आपल्याचीच भेटवणी केलेलो जेजू संवसाराचो उजवाड आपल्याचे मांस आनी रगत आमची काण पिवण जायचे करता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत आतां वांटूंक घेतली आमी सुभागी.
कोंबयांच्या वेळार गायन गावया मोच्या जेवणाक येयात D28 पान 60 आणि 2 D28 पेज 62. मोच्या जेवणाक येयात आवड कशी बसात मोच्या गोडी रोगात कशी दादोस्ताया मोच्या जेवणाक येयात आवड कशी बसात मोच्या गोडी रोगात कशी दादोस्ताया जेजूची मी तुझे जाऊदे जिवीत आमचे 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 उंडो मोडून वाटात जिवान बरोवन वचात तुमी चुडो जाया दुसऱ्याक जिवान बोरात उंडो मोडून वाटात जिवान बरोवन वचात तुमी चुडो जाया दुसऱ्याक जिवान बोरात जेजूची मी तुझे जाऊदे जिवीत आमचे जेजूची मी तुझे जाऊदे जिवीत आमचे जेजूची मी तुझे जाऊदे जिवीत आमचे जेजूची मी तुझे जाऊदे जिवीत आमचे. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ आणि विश्वासी बापा, बासायलेल्या क्रिस्ताक आतान दोरचे बाग मेळो पुऱ्यान मरण देखचो ना म्हूण सिमियोंक तुवें दिल्ली बासवणी पाडून ताच्या उतरेक तुवें बागयले. आज सर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक तेच आमचे सुमयाक घेवंक तुवें फाव केली. ताका हांगा कुडी पसणाच्या रुपान आमी गेलता. ताका सर्गी सासनाक मोहिमेंत रूप पळोवन बागी जावंक आमकां फाव कर. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां आज जेजूच्या देव मंदिरान भेटवणेची प्रेजेंटेशन ऑफ आवर लॉर्ड ही कुशाल बरीच परब हांव दिता. फादर जर्वाजियो, फादर हेस्टन, फादर डॉमिनीक, फादर ब्रिटो, डिकन बॉरिस, हांव आनी सगळे आमी तुमकां बरें हांव दिता. आज हे फेस्ताची परबी जायते गांवांनी आज कांदिया सायबिणीची परब करतात, साऊथ सायबिणीची परब करतात, जेजूच्या देव मंदिरांत भेटवणीची परब करतात. सगल्यांचेर आमचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. फाल्यां आज सांजे 5 ते 6 कुमसारां आसतलीं आनी 6 वरांचेर मीस आसतलें, कारण आज म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार.
फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो सोनवार पयल्या सोनवाराची भोक्ती आमी चालू दवरल्या. फातिमा क्रुजेडर्स आमचे बराबर येतली फाल्यां 6 वरांचेर तेर्सा उपरांत धाकटुलो नियाळ आनी 6:30 वरांचेर आमचे सदां भाशेन मीस मौनान दवरचें. फर्स्ट सॅटर्डे ऑफ द मंथ 6 o'clock वी वील रिसायट द रोजरी. तेश करतले हांव धाकटो एक नियाळ वाचतले हांव आनी मागीर 6:30 वरांचेर मीस जातले आनी दुसरे मीस 7:30. 4 तारखेर आमच्या भुरग्यांचो पयलो कुमऱ्यांव पयलो आयतार ह्या म्हयन्याचो दोतोनीक भेटयलोलो दीस. त्या दिसाक आमच्या भुरग्यांचो पयलो कुमऱ्यांवचे मीस 9:30 वाजता 9:30 वाजता. त्या उपरांत सांजे सदां भाशेन 5:30 आमचे मीस आसतले. आसतान लूड दीस सायबिणीची पोरबेक तयारी ओडशेलांत. लूड दीस सायबांची परब 11 आनी अंदू आयतार आयला. ही परब आमची भाव भयणां थंय आसात तीं भेटयतात. आमी सगलीं वांटो घेवया. आमचे ओडशेलांतले फादर्स आमकां आदार दितात. 5वेर PPC जमात आनी 6वेर PPCची स्पेशल अधिवेशन मागड्यांचे मोनान आमी सगलीं वांटो घेतले हांव 6:30 वरांचेर सांतिस्माक फुडें दवरून जेजूक आमी भोसतले हांव 6:30 3 7:30 आनी मागीर आमची वेंचणूको जातल्यो वाड्यांतल्यान. मागता सगल्यांनी आमचे पासून मागूंक आमी बरे उमेदवार आमकां मेळूंक बरो वावर पवित्र सभेंत जावंक. आतां आमी आमच्या नवे ऑफिसाचेर आशिर्वाद मागतले हांव. ऑफिस नवें तयार केलां, मातशें स्पेशियस केलां. देवाचो आशिर्वाद आमकां सोमेस्तांक मागुया. सर्वेश भाऊ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. आमच्या एकल्याची भेटवणी करूंक तुमकां जेजू नांवीन धाडटा. देवाचे उलोवकार. शेवटाक गायन गावया. जेजू सोमी F8 पान 209 F8 पेज 89.